गोंयांत जायते तरणाटे आसात, शिक्षण घेवन सुद्धा काम मेळना। गोंय सरकार गोंयकारांक रोजगार दिवपाक शकना। सरकारा कडेन कसलीच येवजण ना। देखून तरणाट्यांनी टॅक्सी घेवन गोंयांत येवपी पर्यटकांची भाडी मारपाचो धंदो चालू केल्लो, मात तांचेर थंयूय अन्याय जावपाक लागला। गोंयांत कितलेशेच पर्यटक येतात, पूण ह्या टॅक्सीकारांक ताचो फायदो जायना। अशीच घडणूक बुधवारा मुरगांवांत घडल्या। बुधवारा दीस सुमार 2000 पर्यटकांक घेवन क्रूज जहाज मुरगांवांत आयिल्ले। टॅक्सीकारय बरे उमेदीन आशिल्ले, मात टुराचो धंदो करपी एका धंदेकारान सुमार 60 बशी हाडून ह्या टॅक्सीकारांच्या फुडल्यान पर्यटकांक घेवन गेल्ल्यान टॅक्सीकार चाळवल्यात। शिक्षण आसून रोजगार मेळना, देखून टॅक्सी गाडी काडली। आतां भाडीय मेळनात। जे पर्यटक येतात तांकां हे गिरेस्त लोक बशींनी भरून व्हरतात। बारीक मनशान धंदो करपच ना काय कितें? आनी तशें आसा जाल्यार आमी जगप कशें, असो प्रश्न हे टॅक्सीकार करतात। हाचे पयलीं उपजिल्लो अधिकाऱ्यान ह्या टूर ऑपरेटरांक समज दिल्ली, मात ते आपणाक जाय तेच करतात। आतांय परतून बसका घेवन निर्णय घेवपाचें आश्वासन दिलां, अशें टॅक्सीकारांनी सांगलें। फॉरेन क्रूज येयल्ली आसा 2000 गॅस्टांक घेवन। 2000च्या भितर 1500 ला पासाजान बुकींग घेतलेली आसा। म्हटल्यार जवळ जवळ तेणी 100% बुकींग घेतलेली आसा। आनी आमकां लोकलांक हांगा कांयच ना। लोकलांक आमकां बिजनस म्हळ्यार लोकलांनी हे आतां 200 गाडी आमी पासांक येयल्ले, आमच्यांनी खाली घरा कडेन वयचें पडटलें। हेचेर हांव सरकारा कडेन एक मागता, हेचेर सरकारान कितें तरी स्टेप घेवन हे कितें तरी सोल्युशन काडपाचें। कितके बशी हाडले एजंटांनी? 58 जवळ 58 बशी हाडल्या तेंच्यांनी। आनी ते 100% धंदो करून वयता लापासात। आनी ते कितले चार्ज करता ते बी आमकां खबर ना। आनी ते गॅस म्हटल्यार हेतून बेनिफीट कोणाक? बसकार आनी तो टूर ऑपरेटर। कित्याक ते गॅस एक बाटली पासून उदकाची भायर घेयना। आमचे चिंतूंक जाय। आनी सगळे आमचे लोकल हे बी मायनींग इफेक्टेड बाबडे कोण आसा तेंच्यांनी टॅक्सी काडल्या। हेतून भायले कोण ना, सगळे हांगासरले खूब साड्यावले जाल्यार गोवान। आनी वयल्यान शिकलेले भुरगे आसा, ग्रॅज्युएट जाल्ले भुरगे आसा आमचे कडेन, गाडयो चलयतात। आतां आमच्या आतां तो MPTचो ऑफिसर येयल्लो आनी PI येयलो। PI कडेन डिस्कस जालां आमचें की एक 4 दिसां भितर मिटींग जातली आनी कितें तरी सोल्युशन काडया म्हणून। नाल्यार कितें फुडें? नाल्यार आमी आमचो फुडलो स्टेप आमचो फुडलो रेडी आसतलो, ते आमी तुका कळयता मागीर तुमकां। हेच्या पयलीं कलेक्टरा कडेन मिटींग जाल्ली, तेन्ना कलेक्टरान कितें सांगलें, सगळ्या टूर ऑपरेटरांक आपोवन 50-50% बिजनस दिवंक जाय म्हणून तेंच्यांनी ताकीद केल्लें। 50-50% दोगांकूय, तुमी 50% लोकलांक म्हणटा ते आमकां बिजनस म्हणटा तो जावंकूच जाय, नाल्यार आमी हेच्या फुडें उगी रावचे ना।